लौकीक बाब. आता हे जे आमी आतां सद्या हें उलयता न्ही सरकारी यंत्रणांचें काम करपाची आतां तिसरी आमी कला अकादमीचेर या. थंय तर आतां परिस्थिती अशी आहा की हांव काल टास्क फोर्साची प्रेस कॉन्फरन्स ते आयकतालो. विजय किंकरे बाबा सारको नामवंत कलाकार दिग्दर्शक थंय आमकां ज्यो गजाली सांगताल्यो. पूण म्हाका दिसता आमी जर कोणी वॉलतेरार बशिल्ले आसत घरा कडेन आनी ती जर प्रेस कॉन्फरन्स आयकता आसत आमी मातशें सुद्दां उठून अशें जावपाना. कारण आमकां आतां इतली संवय जाल्या कला अकादमीचेर थंय आयकुपाची की त्या हॉलतेराचेर म्हाका दिसता बरो सुस्ताविल्लो गोंयकार जो आसा तो मातसो सुद्दां हालचो ना. खबर आहा खबर आहा म्हणटलो. तुका बी कितें सारकें नवीन पॉयंट मेळ्ळे काल चकीत जावपा सारकें. हे कालचे जे ह्या पयलीं हे मुद्दे पयलीं येयल्या उजवाडाक. काल तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें पयर तेंच्यांनी आनी काल ब्रिफींग इन्स्पेक्शन करून रोखडेंच जी बायट दिल्ली तितून कांय व्हडलेशें आमकां दिसलें ना कितें आहा म्हणून. कारण तेंणी सावंड आनी एसीचेर हें केलें. मागीर तेंणी डिटेल ते आपलें इन्स्पेक्शन केलें डिटेल रिपोर्ट घेवन काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तितून जे कंप्लीट कामाचें तेंच्यांनी जो पंचनामो केलो तो हें पयलीं मदीं राजदीप नायकान वचून भितर दाखयल्लो आहा. म्हणजे खुबशे जाणांनी ह्यो गजाली हायलायट केल्ल्यो आहा. हितून नवीन कांय पॉयंट नासले. पूण आतां ही कमिटीची आमकां एक जाता ही कमिटीची पावर्स कितें आहा ते आतां फायनान्शियल्सान वयता म्हणटकीर पयसो योग्य तरेन मोडला त्यो पावर्स तांकां म्हाका दिसना एक कमिटीक आहा. कमिटीक फक्त क्वॉलिटी पळय म्हणटलें. क्वॉलिटी ना जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टरान करून दिता. थंय रुपया मोडला काय 10 रुपया मोडला ते कमिटीक पळोवपाक मेळचें ना अशें म्हाका ते कमिटीची पावर्स दिसता. म्हणजे तेंचें ज्युरिडिक्शन ते रुपया मोडला काय 10 रुपया मोडला सरकारान ते कमिटीक पडोवन गेल्ले आसपाक जायना अशें पडून गेल्ले आसपाक जाय पण पळोवपाक मेळचें ना. कारण तांकां क्वॉलिटी जर ही सारकी ना ती सारकी करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूच घेता. इतलोच तेजो भाग एक कमिटीचो. पण तेच बरोबर एक दुसरी कमिटी पयलीं 3 जाणांची कमिटी एक GSIDCचो इंजिनियर ऑफिसर एक इंजिनियरींग कॉलेजीचो आनी आर्किटेक्चर कॉलेजीचो रेगे म्हणून जो प्रिंसिपल आसा तेच्या अंडर ती कमिटी केल्ली. ती वर्सभर कमिटीन कांयच मिटींग घेवना. तेन्ना जेन्ना इशू जालो कला अकादमीचो तेन्ना ती कमिटी गेली वर्सभर घेवना. ते फक्त आपले रायट्स आपण खंय बसतलो फायली खंय दवरूं आमकां ट्रॅव्हलिंग मेळटलें काय कितें हेजेरूच तेंचे वर्स गेले. मागीर तो रेगे रिटायर जालो आनी ती पावर काडली ती त्या जाग्याचेर बदामी काडलो जो आतां WRDचो चीफ इंजिनियर. तेजे उपरांत त्यो मिटिंग्स बी स्टार्ट जाल्या. पण ताका इतलो टायम लागता. म्हाका दिसता ते रिपोर्ट कंप्लीट करता म्हणसर गव्हर्मेंटाचो टर्म सोंपतलो आनी तेजो रिजल्ट रिनोवेशन येवपाक शकता. जयल बाब नवीन कितें मेळ्ळें इंटरेस्टिंग मेळ्ळें म्हणटा तें की ऑन फर्स्ट डे इट वॉज सेड टास्क फोर्स नाव हॅज सेड दॅट बारीक बारीक गजाली आसा म्हणून. द व्हेरी नेक्स्ट डे वेन दे एड्रेस द प्रेस कॉन्फरन्स सेइंग दॅट मोठ्यो गजाली मोठी नॉट इवन पासिंग मार्क्स that means out of 100 you're not getting 35 not even etiquette. so that shows the seriousness of this whole issue. No, how Govind Gowde mashe bharpur chawalo magir kidak they went public with this. So but the fact remains is that je itle time भितर हे आमचे नाटकी कलाकार मागीर तियात्रीस खूब जण अशे हे आशिल्ले ते परत म्हणीत आशिल्ले की देर इज क्वॉलिटी इज नॉट अप टू द मार्क. आनी तेन्ना हर एक टायमार तो गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तांकां हें करतालो की यू आर नॉट क्वॉलिफायड टू मेक अ स्टेटमेंट लायक दीस और you can't make a statement like that. There is some fine tuning which is required, something else is required. अशें म्हणून तो टाळतालो. आतां आयली टास्क फोर्स. इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय दिस कलाकार. दिस इज अपॉइंटेड बाय द CM. कळत गो न्हू. दिस इज अ न्यूट्रल completely neutral body which is doing an examination of the Kala Academy. So हितून भितर आनी तुका कांयच म्हणपाचें हें ना. You have to admit this.